नमस्कार. आयच्या हेडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज हेडोन एक न्ही जाल्यार हांव दोन मनशां बरोबर करता, कारण विशय तसो आहा तो म्हळ्यार टॅक्सींचो. एक नवीन टॅक्सी सर्वीस पणजे सुरू जावपाचो विशय आयलो आनी टॅक्सीच्या उद्देगा कडेन संबंदीत सगळे प्रश्न परत मुखार आयले. कोण बरोबर कोण चूक आनी भवितव्य कितें एकूण सगळ्या ह्या गजालीचें आनी मुखाल्ली वाट कितें ती वाट काडपाचो प्रयत्न जावचो म्हणून हे अशे तरेचे हेडोन आमी करतात. दोन मानेस म्हजे बरोबर. पयली आसात ते जाणी ही सर्वीस पणजे सावन सुरू केल्या ते टॅक्सी गोचे प्रोप्रायटर राघवेंद्र शेटे. स्वागत. नमस्कार. आनी एक दुसरे आसात जांचो आवाज तुम्ही परत परत ह्या विशयाचे आयकतात ते ऑल गोवा टॅक्सी ओनर्स असोसिएशनाचे विनायक नानोस्कर. स्वागत. आय स्टार्ट विथ यू. कारण अख्खी गोंयाक कळणी की कितें सर्वीस सुरू केल्या आनी जाका लागून हो वाद जाला. व्हॉट इज द सर्वीस आनी तातूंतल्यान कितें अचीव करपाक पळयता? हो जो टॅक्सी गो हांवें चालू केल्लो 4 वर्सां पयलीं, मागीर काही कारणां लागून हांवें तो मातसो स्लो डावन केलो. आतां ती परती हांवें ती सर्वीस चालू केल्या. तातूंत न्यू सर्वीस जी आसा दॅट इज 199 रुपीज. इन दॅट 199 दॅट सर्वीस इज कॉल्ड टॅक्सी गो सिटी. दॅट इज ओनली फॉर द सिटी, रिस्ट्रिक्टेड टू सिटी. द टॅक्सी वील गो ओनली 10 kilometers in and around. If you pay 199 rupees, तातून तुमका you can use the taxi for 9 kilometers and 45 minutes. Suppose कोणाक देवळांक वचूंक जाय, लग्नाक वचूंक जाय, डॉक्टर विजिट आसा, बँक, 10 मिनटाचें काम. You don't have to hire taxi for the whole day. You can restrict for only 45 minutes. That's the service. मिनिमम किलोमीटर्स बिलोमीटर हे कॉम्प्लिकेशन ना. 9 ते 10 किलोमीटर 199 रुपया. हय. ते माझे गोंयकार म्हणून वळखी म्हणटा 1 किलोमीटर सोडचेच पडटा, पण 9 kilometers इज द बेंच. बेसिकली इट इज अ सिटी बेस्ड टॅक्सी सर्वीस. ज्या जाग्यार तुम्ही घराकडच्यान खंय जर वचपाक जाय, फोन मारून तुम्ही जो एक डेडिकेटेड नंबर दिला, टॅक्सी आपोवपाची, 199 रुपये पे करपाचे, 200 रुपये धरया पे करपाचे आणि आपल्या डेस्टिनेशनाचेर वचपाचे. प्लस जीएसटी म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या तकल्यान बसला. आता तुमकां विरोध कितें आता हाजो? पहिले माझं विचारपाचें म्हणजे हेणे पळय जी टॅक्सी चालू केल्या तेजो नंबर कितलो आहा, कितले जाण आहात तेच्या कडेन? 2 जाण आसूं न्ही, पळय 2 जाण आहा ते कोण? ते आमचे गोंयकार, गोंया हांगा टॅक्सी चलयल्लेच आसा त्याच्या वांगडा का ही हायर्ड फ्रॉम समवेर ते जाय. समज ते गोंयकार आणि हांव समाज जोडटा त्याच किलोमिटरांक 500 रुपया. आम्ही चोर मरे, डायरेक्ट हांव उलयता 500 रुपया जोडटा. कोणाच चोर म्हणला हांगा? हाय उगडास दवर, हांव डायरेक्ट उलयता. जर म्हाजो मनीस तर सुबेज पयशे घेता 500 रुपया, वाय ही वील वर्क विथ हिम फॉर 200 रुपीज. बरोबर. सो माय काउंटर आर्ग्युमेंट सादो. म्हजो काउंटर आर्ग्युमेंट सादो. जर 500 रुपये तो जोडपाक शकता, आता 200 रुपया कित्याक काम करतलो? मागीर तागे फेल जातली. तुम्ही विरोध कित्याक करतात? फेल जातली न्हू, हेचेर तू विश्वास दवर. हेचेर तू कितें म्हणटा हांव तुका, तो कित्याक गेलो? तेचे पोट भरना. जेन्ना हांव जोडटा ते म्हाका जोडूच ना. सो वॉट आय डू, लॉसान कितें तरी मेळटालें आनी तो हप्तो फुडें धुकलतालो म्हणून तो हेच्या कडेन गेलो. तुमकां कितें कळोंक जाय की गोंयचो तुमकां एक हे जाला की गोंयचो ड्रायव्हर हो लुटता, खूब पयशे जोडटा. जो तो एव्हरीवन कोणीय जावं बिझनेसमॅन म्हटलो काय ताका टॅक्सीर उडकी मारूंक जाय. कित्याक लागून की आमी खूब जोडटा. अरे जो 500 रुपया जोडटलो मनीस 200 रुपयाक जोडपाक गेलो. सो यू शूड थिंक इन दॅट वे. बरें. तांचे दोन्ही प्रश्नांची उत्तर दिया. क्लियर करता. इट इज नॉट अ 200 रुपया. आता कितें जाता, सकाळी आता तुमकां टॅक्सी जाय, टॅक्सीचो यूज चड जायना जाला आतां गोंयान. लोकल मनीस टॅक्सी वापरना कित्याक म्हारगाय म्हणून. हे 200 रुपये ना, हे 200 रुपयातले फक्त 20 रुपये आमकां येता आणि 180 रुपये. 500 रुपया जोडटलो तुझे 180 रुपया. त्या पयलीं हांव तरी म्हणटा 200 रुपया. हो 180 तो मनीस गेलो. तू एका भाड्याचे म्हणटा, ही कॅन मेक इट 10 भाडे आणि दिसाक तो 3000 जोडटलो. बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सिटी म्हणतो. सिटी तो भायर वचचो ना. हांगाच्यान पणजेच्यान तू पाट्या वयल्यान मारुती देवळान सोडले ताणें 200 रुपये घेत, मागीर फ्री तो. आय डोंट हॅव एनी बायडिंग सर्व्हिस. आता कित्याक लागून म्हणून केली सर्व्हिस? लोकांक कोण तुका गरीब मेळ्ळे? जे पणजेकार रावता म्हणजे पणजेकार तुका सर्व्हिस केली. हे पणजेकार सगळ्यांक गोंयांत रावता.
तो दाखयता कितें हांवें पणजी स्टार्ट केली सर्व्हिस घराघरांनी केले दॅट्स मीन सगळ्यांक गरीब जो रावता हो पणजे रावता हे तो दाखयता ना 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 हांवें गरीब म्हणतो शब्द वापरूकूच ना. अरे पण तू याक दाखयता तू न्हू सगळे अफोर्ड करता. एक साधी गजाल आसा की सिटी बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस. नाव सिटी बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस हो मॉडेल जो आसा तो ताणी इन्व्हेंट केलो ना. तो जगा सगळे कडेन चलता. आमची परिस्थिती कशी आसा आमची परिस्थिती अशी आसा की गोंया भितर टॅक्सी म्हाकाच समजा म्हज्या ऑफिसांतल्यान बस स्टँडार वचपा जाय हांव टॅक्सी आपोवपा ना फॉर वेरियस रिजन्स. तो कितें म्हणटा आय एम क्रिएटिंग अ मॉडेल जंय हांव टॅक्सी आपोवपा शकता. एक ताका डेडिकेटेड नंबर आसा तो ताका भितर कॉल तूं कर त्या नंबराचेर तुका टॅक्सी येतली. आतां डिस्प्युट्स कॅन बी ऑन तो कितलो चार्ज करता तुमी कितले चार्ज करता पण अशी एक सर्व्हिस आसप बरी न्ही. बरें काय वायट अशी सर्व्हिस आसप बरें काय वायट सादी गजाल बरें काय वायट तू रावताय फक्त तुझ्या कमिशनाक रावताय नाही अशी सर्व्हिस आसप बरें काय वायट. आमी रेटाचेर मागीर या आमी रेटाचेर मागीर या करूंक जायी. जे मनीस पाटले घेवन भाजी घेवन येता डू दॅट सर्व्हिस. जे मनीस भुरगे इस्कॉलाक वयता तांकां पाय मरे. जे मनीस हेवटेन तेवटेन भोंवता ते गरीबांक हेल्प कर मरे. गोवा मेडिकल वचत तू घराघरांनी टॅक्सी घालता यू आर डुईंग दॅट. आमच्या इंग्लंडाक जो हे आसा न्हू तो तू हांगर वापरूंक सोदता. हांगर तू सर सकट तू कितें करता तूं मरे जो गोंयचो ड्रायव्हर जो जोडपी आहा तेका मरे तू तुजे पोटार खोट दवरून तुझे लेट हिम रिप्लाय. पण हांव तुमकां सांगता हातून मिसअंडरस्टँडिंग आसा. तुमी म्हाका विचारपाचें की बाबा ही कसली सर्व्हिस. ज्या दिसाक हांव इनॉग्रेशन केला ताचे 10 मिनटां तुम्ही स्टेटमेंट दिलो. तुम्ही कितें अंडरस्टँड केलं. तुम्ही म्हणटा 199 इट नॉट 199 199 ओनली फॉर 30 to 45 मिनिट्स. तो दिसान जर 10 बाडी मारता तर ते 2,500 दिसाक मेळटा. आणि ताजी चलतली कितली गाडी 9 किलोमीटर 9 into 10 90 किलोमीटर भाडे कितले मेळ्ळे ताका 2,500 गाडी खंय उरली पणजे भितर. तुम्ही मरे कितें करता तुमचे कडेन पैसे झाले काय ना तुम्ही मरे घेऊन रावले हा गोंया. हांव म्हणटा तू जी सर्व्हिस घराघरांनी केलाय घराघरांनी ती कोणाचेर पोटार पाय दवरून तू केला ही सर्व्हिस. कोणाचेर पोटार पाय दवरून ना. जे लोक हांव अजूनही सांगता जे लोक 10 वर्सां पयलीं मारुती व्हॅन घेवन आशिल्ले अजून पर्यंत ते मारुती व्हॅन घेवनूच आसा. यू आर मिसगायडिंग देम. म्हणजे त्यांची पोट भरना भरना म्हणून गाडी कसली गाडयो कसली यूज केलाय तू. स्मॉलेस्ट कार वॅगनार तू गेलती वॅगनर खंय चलता म्हाका एक सांग ट्युरिस्टाक जर वॅगनार चलना जाल्यार ताका विरोध कित्याक. तो काय तुमच्या आडेन गोंयकारांनी टॅक्सी वापरात रे. अशें करूं नाका की तांकां सगळीक तू घरा व्हरून दिलो पणजे केली फाल्यां म्हजो प्रश्न सादुया. एक आसता की तुमी जेन्ना ओला किंवा उबर अशी जेन्ना नांवां आयलीं तेन्ना तुम्ही एक फर्म भूमिका घेतली की गोंयची भायली सर्व्हिसीस आमकां नाकात हातूंतल्यान कोणाचेच बरी जावपाचें ना म्हणून. आता गोंयकार भुरगो स्टार्ट करता ताकाय तुम्ही विरोध करतात. गोंयकार भुरगोय स्टार्ट करता आमी तरी कितें म्हणटा ही इज द फ्रॉम सेम गँग सेम दॅट्स वाय आमी सदांच म्हणटा हे गँग आमचे एगेन्स्ट वावरता. जे टॅक्सी गोंयचे ड्रायव्हर हा कि ओनर हा एक टॅक्सीचे एगेन्स्ट वापरता. रघु लेट इट बी क्लियर. तुझो ओला उबर असली जी व्हडली व्हडली नांवां आसात ताजे कडेन कितें संबंध आसा. कांयच संबंध ना. हे हांव तुमकां आतां बरोवन दिवंक शकता. आनी तुमकां कितें अफिडेविट सुद्दां 4 वर्सां पयलीं दिल्ली की हांव स्वताचो गाडी घेवचो ना. अफिडेविट दिल्ली आसा सीएमा कडेन तुम्ही काडल्या मेळटली. सो यू डोंट मिसगायड पीपल. ही इज मिसगायडिंग. ही शुड अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. इफ यू डोंट लायक ओके म्हाका नाका पण यू अंडरस्टँड इट न्ही वॉट आय एम डुईंग हाऊ मच पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड. आता तुम्ही म्हणता टुरिस्टा बद्दल लोकलान जर टुरिस्ट गाडी वापरूंक जर जाय तुम्ही कितें आडयता ताका. जो मनीस बशिल्ले कडेन हांव म्हणटा 95% ऑफ टॅक्सी पीपल आर व्हेरी गुड. ओनली 5% ऑफ पीपल आसा न्ही ऑर टॅक्सीकार दे आर अशे बेश्टे एक वादेवपणां करता ते पत्ते खेळटा. अरे आयच्या दिसान तुम्ही जर आमी एक बरोबर येत वी कॅन टेक द टुरिझम टू डिफरंट लेवल.
हांव म्हणटा बरोबर काम करूया करूया. तू म्हणटा बरोबर काम नाका सांगणार रे इफ ही वॉन्ट टू डू आमच्या बरोबर काम करूंक शकता आणि सोदता जेन्ना हो त्यांनी कॉन्सेप्ट हाडला आमच्याकडे कित्याक त्यांनी डिस्कस करूंक करूंक ना मरे तू केलाय तुझी पोळी भसपाक केलाय हो कॉन्ट्रॅक्ट जो केलाय तुका 20% तुका 20 रुपया मेळटले कितले तो मेल्यार उपकारता सेम थिंग. अनेक प्रश्न नाल्यार लेट अस बी व्हेरी क्लियर. एक दुसरो जो प्रश्न हा की तो तुमचेर आरोप जाता जे तुम्ही म्हळे तातूंत भितर एक इन्सिडंट जो ताणें सांगिल्लो इज अ व्हेरी रियल इन्सिडंट आनी आय वॉन्ट टू नो युअर व्ह्यूज ऑन दॅट की खंयच्याय 5 स्टार हॉटेलां भितर जर कोण एक गेस्ट रावला आनी कोणीक जर तो म्हजो फ्रेंड आसूं किंवा कोणी आसूं हांव जर ताका हाडपाक म्हण जर प्रायव्हेट गाडी धाडली जाल्यार तुमचे टॅक्सीवाले येवन ती दादागिरी करतात. ही गजाल ताणें काल आपले इंटरव्ह्यू भितर मांडल्या. हे बरोबर काय चूक? प्रायव्हेट गाडी हाडून कित्याक धाडटात तुम्ही? म्हजो फ्रेंड न्ही तो तुजो फ्रेंड असो रे आमी कितें म्हणटा पळय एक सावथाक नॉर्थाक हे मात जायना सावथाकूच जाता हे तुमकां सांगता. तू नॉर्थाक केन्ना हे केला केन्ना कोण तुका सांगचो ना की नॉर्थाक गाडी गेली आनी हो त्रास जालो म्हणून सावथाक आयकात ते कितें म्हणटा हे 5 स्टारान ऑलरेडी आतां बिझनस थंयसर कांय ना ते खूप पयस पडटा किंवा आनी कितें जाल्यार कळना ते सगळे तुमचो सपोर्ट आसा ह्या गजाली? ना आमचो सपोर्ट ना. यू आर व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. आमी तांकां कित्याक ते तेकाच हाडयता अशें न्हू आमी पासून जर हाडपाक गेले थंयसर जाल्यार आमकांय ते हाडयतात. पण तेंचं हे कितें आहा की आमी म्हणटा ते आमच्या एका वाड्यार 30-40 गाडयो आहा आणि सकाळच्यान ते दोनूच सुटलेले असता. जर तुम्ही सगळे व्हरपाक येयले म्हाजो गॅस जाल्यार आमचे कशें चलतले हो त्यांचो प्रश्न आसा. पण एकदा तो अति कसो दिसता एकदा अशें जावंक फावना कशें एकदा दाखयता ते लिस्ट दाखयता आमकां हे गाडयो आमचे 35 हे हॉटेलाक आसा ताज एक्झॉटिका 45 आणि हे 45ले आता सकाळच्यान आमी रावल्या पहिली गाडी रातच्या हांगर आसा हे रावले 11 जाल्या आणि 2 गाडयो सुटल्या आणि आनीक 2 गाडयो सुट्टले. आणि जर जशे पणजेसून गाडयो व्हरपाक येयले जाल्यार ते म्हणटा जो तो आपले फ्रेंड म्हणटा हे म्हणटा कितें ऑनलायन बुकींग घेता आणि पणजेकार वयता घेवन येता. प्रश्न सादो आहा जो लोक वी आर नॉट सपोर्टिंग. करेक्ट म्हजो प्रश्न इतलो की ह्या माध्यमांतल्यान तुमचे व्ह्यूज तांचे म्हऱ्याक स्पश्टपणान पावचे. कारण कितें आसा हांव बिझनेस वायबिलिटी हो एक मुद्दो जाला कारण तुम्ही गाडी घेतल्या ती चलपाक जाय तातूंतल्यान एक 4 पयशे जोडपाक जाय ही बेसिक गजाल. ती जेन्ना जायना ताजो परिणाम जेन्ना सामान्य मनशाक किंवा त्या ट्युरिस्टाक भोगचो पडटा तेन्ना स्टेटीच्या एकूण इमेजीचेर वायट परिणाम जाता. हो बेसिक कन्सर्न न्ही. पळय आमच्या बद्दल कितें ते येयले काय ना जो तो खूप वायट जाता. भायलो मनीस एक उतर म्हटले आमकां खूप दूख जाता जे आख्या गोंयाची मिनिस्ट्री चलता आमी तांकां गाळी घालता तेचेर कितें परिणाम जाता. हांव जो वोटिंग करतल्याक हांव गाळी घालता तो तेचेर कांयच एक्शन घेयना काय न्हू. आमी एक कितें इन्सिडंट जालो एक काय तुमी तोच इन्सिडंट घेवन वचता बरें मरे खंय केन्ना एक फामाद जायना जी वायट गोष्ट आहा ती रोखडी स्प्रेड जाता कळ्ळें तुका. आमी तो म्हणटा 95 हो मनीस मे बी ही इज आवर एनिमी एट द मोमेंट. हांव म्हणटा तो 95 बरें म्हणटा तरी पण तो करपाचे असले ताका धंदो तो म्हणटा आमी तुमकां सांगतले तुमकां सांगलो थंय वचन पळय तुझ्या गाडयेचेर फाल्यां एक रेस्टॉरंट घालता हांवें हॉटेल युनियन सांगप हॉटेल घालता म्हणून हांवें कितें इलिगल धंदो चालू केला. हांवें म्हज्यो टॅक्सी घेतल्यो म्हजो ड्रायव्हर आसा तुम्ही डिटेल काढून पळया 4 वर्सांच्या सेम थिंग. इफ ओला उबर आर डुईंग द सेम थिंग आमच्यांकूच घेतले ते ओला उबर आमच्यांकूच प्रश्न कितें प्रश्न सादो आहा की ओला नाका म्हळें आमी उबर नाका म्हळें कारण ते भायले आमकां त्यो नाकात आमचे गोंयकार हे आनी गोंयकारांची गजाल गोंयकारांच्या हाता भितर आसपाक जाय ही एक बेसिक आमकां थॉट आशिल्लो. ताचे लागून कोणेच ओव्हर द बोर्ड वचून तुमकां ओपोज केलो ना सगळे जाण. आज जेन्ना गोंयकार भुरगो करता ताका बरोबर ताका विश्वासाक घेवन ताजे बरोबर बसून उलोवपाक वाट्याचेर तूं जर ताका एनिमी हांव तुका शिगार घेतलो म्हणपाक लागलो कशें जातलें. जाल्लें आयज तो एकटो करता फाल्यां असले 10 जाण येतले मरे गोंयकार 10 जाण येवन सगळ्यांची वाट लायतले वेर आय एम डुईंग इंडिव्हिज्युअल बिझनेस हांव म्हाजो पात्रांव वाय शूड आय वर्क विथ हिम. बरं यू डोंट न्ही कित्याक वक्रे ह्याच्या कडेन कित्याक गोंयच्यान आमी हे टॅक्सी घेतल्या जे टुरिस्टाक घेतल्या मरे गोंयच्यान घेतल्या टॅक्सी देर आर अदर थिंग व्हेकल्स हांगर मोटरसायकल भाड्याक मेळटा सगळे मेळटा टॅक्सीकूच तुमकां जाय टॅक्सीत म्हारग लागता. प्रश्न सादो आसा प्रश्न हो आहा की तुमी ताचे बरोबर वचचे हाची सक्ती ना मागीर ताणें बिझनेस न करचो ही सक्ती कित्याक
टॅक्सीचोच कित्याक करचो कित्याक करचो न्ही टॅक्सीचोच कित्याक करचो कित्याक आमचेर परिणाम जाता नाका म्हणाल नाका तेका कित्याक करचो ना आमचेर जेचे परिणाम जाता जी आता नुस्तेकारां विकता कालंगूट जे पळय गव्हर्नमेंट नुस्तें विकता वेदर ही इज गोइंग टू द सेम मार्केट काय तो रस्त्यार विकता तुझी म्हणणे कितें टीव्ही येतकीर रेडिओची कंपन्यांनी तुगे आंदोलन करपाक जाय आशिल्लें टीव्ही येतकीर आमचेर परिणाम जातलो म्हण पळय रेडिओचं ते सारकें न्हय रेडिओ आनी टीव्हीक तूं कंपेर करूं नाका पूण तूं हें करता जेन्ना जे गोंयकार नुस्तें ती विकता बाजारांत कोण तरी गव्हर्नमेंट घेता म्हारग विकता आनी तो तेची गाडयो रस्त्यार दवरता कित्याक दवरता ते सेम थिंग तेच्या मार्केटान वचून विकूंक जायना कित्याक सांग गोंयकार कित्याक इंडिव्हिज्युअल कोण तरी फायदो खावच्याकून फायदो वाटून घाला ही पॉलिसी आसूंक जाय वॉट ही इज डुईंग रिप्लाय तुमकां सांगता 4 वर्सां जाली गेली 4 वर्सां हांव ओला उबराक ऑपोज करीत आसा आनी हांवें सगळ्यांक सांगलें आमचे बरोबर येया आनी तुमी चालू करा हातून वायट काय यू शूड अंडरस्टँड द प्रपोजल जर मनीस खरो हार्डवर्किंग आसा तर ताका हे करपाक कांयच येना तुम्ही लोकांक बेटे सांगता की पोटार घालता पोटार इनफॅक्ट हांव तांकां जोडून दितलो बरें तुमकां जर म्हाका जोडपाचें ना तुमी स्वताहून सुरवात करा कोणाक तरी कित तरी करनाका हें सांगनाका तो तुमकां कितें आपूण बिझनेस केलो 4 वर्सां पयलीं एक दीस तरी हो आमकां एप्रोच जाला टॅक्सी एप्रोच जाला की तुझे मनीस आमकां म्हाका सांग प्रत्येक हॉटेल स्टार्ट करता मनीस दुसरे हॉटेलवाल्या स्टार्ट करू का जेन्ना जेन्ना जो विषय खतखतीत आसता एक विषय तापलेलो आसता हॉटेलचो विषय तापलेलो आहा ना हो विषय तापलेलो आहा जर तूं म्हणटा की आपूण 4 वर्सां सगळ्यांक सांगता जाल्यार कोणाक सांगलें सगळ्यांक ह्याच्या फ्रेंडांक हिंदी सांगलें आसतलें वेदर ही हॅव स्पोकन टू एनीवन केन्ना तूं सांगना जेन्ना तुज्या मनान वायट हेतू असता तेन्ना तूं सांगना वायट हेतू सेम थिंग वॉट इज ओला एंड उबर एंड ही इज फ्रॉम द सेम गँग वॉट वी आर सेम गँग जे आम्ही गाळी घालता फेसबुकार हे गँग जाल्ले जे कोण कॅनडाक बसल्या कोण बेंगलोराक बसल्या कोण बसल्या हे गँग जाला स्टार्टिंग गाळी घालून आज मेरेन जगातलो खंयचोच प्रश्न सुटिल्लो हांवें पळयलो ना सुटना रे पण कितें आहा पोटाचेर पांय पडलो काय खंय तरी हे जाता हांव समज माझे आयक पण जे बसलेन गेल्यार बटाट आणि एक तर 30 रुपया मातशे दुसऱ्या हितून गेल्यार 20 मेळटा न्हू माझी टॅक्सी म्हारग हा माझी टॅक्सी म्हारग हा एका हॉटेलान सांगा तू ते हॉटेल बंद कर म्हणून आमी ते बंद करूंक म्हणनाका हांव म्हणटा तू त्या धंद्यान कित्याक तू आमचेर पांय दवरता तू धंदा करनाका अरे तू तुम्हाला धंदो करनाका म्हणटा बंद कर टॅक्सीचोच करूंक जाय तुका फायदो आहा तुका आमचेर पांय दवरूंक जाय नेक्स्ट इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती म्हळ्यार तुमचेर एक सदां आरोप जाता की तुम्ही प्रत्येक गजालीर तुमकां रेग्युलेट करपा खातीर ज्यो गरजेचे असतात ताका तुम्ही विरोध करतात कारण अल्टिमेटली खंयचोय बिझनेस आसूं किंवा खंयचीय इंडस्ट्री आसूं एक सेक्टर ऑर्गनायज्ड आसपाक जाय कारण तातूंतल्यान फाल्यां कायदेशीर गजाली निर्माण जातात लॉ एंड ऑर्डराची गजाली निर्माण आसात जो मेरेन ते सेक्टर ऑर्गनायज आसना तो मेरेन ताका धरबंद आसना फॉर एक्झाम्पल बारीकांतली बारीक गजाल म्हळ्यार मिटर घालपाक सुद्दां तुमी इतली वर्सां विरोध केलो अजून मेरेन आमची टॅक्सीक मिटर ना कितें करपाचें सांगा म्हाका तागे टॅक्सी म्हाज्या सायडीन दवरया तुमची टॅक्सी पळया याच्या पयलीं खूब फावटी हेचेर आमची डिबेट जाली आतां कितें अजून जायना अरे त्या दिसा जाले 10-15 दीस जाले मडगांव म्हणजे 10 दीस जातले मडगांव आख्या साउथ वाल्यान कॉन्फरन्स केला आणि तेचेर तेंच्यांनी सांगला वी आर रेडी फॉर द मीटर फ्रॉम देर आम्ही आता म्हणटा की आम्ही पेपरां वाचात तुम्ही की वी आर रेडी टू पुट द मीटर पण कसो जो डिफरंट शुड बी इन व्हेकल टाइप ऑफ व्हेकल इनोवाचो कुशीन आसंक एका 1 किलोमीटर आणि माझ्या ह्याच्या पयलीं आम्ही अजून काय जनरल बॉडी कठीण गजाल तो सांगा नका ते सांगा नका आम्ही ह्याच्या पयलीं आता 10 दीस जातले आम्ही सीएमाक मिटराचे जे प्रात्यक्षिक दाखवूंक जाय एका मीटर वालो यांनी सांगलो हो प्रोजेक्ट असो आसा हा हो कॉन्सेप्ट असो आसा हा ह्या मिटराचे सगळे पडटा अकॉर्डिंग टू युअर व्हेकल्स पैसे पडटा वेटिंगाचे अमके पडटा किंवा हे गोंया बद्दल माहिती दिता हेचेर एक बटन हा जो यू कॅन कंप्लेन हो ड्रायव्हर तो सारको ना आनी इट हॅज अ जीपीएस एव्हरीथिंग हो डेमो व्हरून सीएमाक दाखयलो 10 दीस पयलीं दाखयलो आनी तुमी रेडी आहा घालपाक रेडी आहा अजून काय ना कित्याक तू म्हाका कशें विचारता हांव तेका विचार घाल्ले मीटर करूंक हांव इट शूड बी कम फ्रॉम देम जर त्या म्हणटा आम्ही टॅक्सीवाले मीटर घालिना जेन्ना आम्ही सांगता हो मनीस जाता तुम्ही फर्स्ट टाइम एक खूप सिरियस गजाल सांगतात तुम्ही म्हणतात की तुम्ही
मिटराचो डेमो सरकाराक दाखयलो जातूंत भितर सगळी टेक्निकल गजाली इन्क्लुडेड आसा धरून जीपीएस मागीर तुगेले लोकेशनाची माहिती बी ती कंप्लेन बिम्प्लेन सगळे अबाउट गोंयची माहिती आनी ते सगळे आसून तुम्ही सांगले की हो मिटर घालपाक गोंयचे सगळे टॅक्सीवाले तयार आसा म्हणून तरीकय सरकाराच्या लेवला वयल्यान कांयच जागमाग जायना कित्याक लागून हांव कशें सांगू सरकाराच्या मनान कितें आहा तें सरकाराक दाखयलं सरकाराच्या मनान 10 दीस पयलीं दाखयलो सरकाराक दाखयलो मिटर आमी आनी हेका ही गो सर्व्हिस स्टार्ट केल्या कितले दीस जाले कळ्ळें तुका तुम्ही मिटर दाखयता गव्हर्नमेंट असं खेळटा आमच्याकडे कसं खेळटा तू मिटर घाल तू जीपीएस घाल तू हे कर हेवटेन दुसऱ्या कोणाक तरी लागीं करप म्हणजे म्हाका सरकारान मुखार काडला हा म्हणटा कोणी तरी काढला असतलो जेन्ना यू आर डुईंग पळय तू म्हाका अशें करूच नाका आमी हेतून सारखे गोळेला आहा आमचे लायफ गेला हेतून जेन्ना आता ओला उबर सगळ्याक बंद पडले त्यांच्याकडे पैसे ना दे आर बिलियनर त्यांच्याकडे कोण गाडयो पळय आसला चलयतलो तो भिकारी जालो त्याच्या कडेन 15,000 तो हप्तो जायना आणि पुणे अशी झाली गजाल की त्याची गाडी कोणूच त्यांची विकती घेना कित्याक ताका बिझनेसूच ना कित्याक त्यांच्यान फोटो सेम थिंग दीस पीपल तू पयली अरे येस हा म्हणटा ओला उबर कितें करता तुका गाडी चलय तुका बोनस दिया 500 रुपया सादी गजाल तुका कोणी फुडें काडला आणि पळय तांची मनाक दुबाव येवप स्वाभाविक कारण ते वचून एक मिटराचे डेमो दितात सांगतात की आम्ही हो मीटर घालपाक तयार आसा म्हणून तो मीटर टेक्निकल सगळी स्पेसिफिकेशन्स फुलफिल करता असो मीटर आसा हय सामकें सो अमके लोकेशन अमके मिनिमम किलोमीटर इतले हांव समजा तुमची फाल्यां टॅक्सीक बसलो आनी मीटर आसा म्हाका बसतनाच कळटलें की म्हज्या डेस्टिनेशनाचेर पावपाक कितले किलोमीटर अदमास कितलो तोय कळटलो मे बी ही इज गोइंग एक दोन किलोमीटर फाटी फुटी जावं बट म्हाका खबर आसतलें की बाबा ह्या झोना भितर म्हाका पे करची पडटलें म्हण हें जाता आनी मागीर तुजी सर्व्हिस लॉन्च जाता तांच्या मनाक दुबाव येवप स्वाभाविक न्ही म्हाका गोंयकारान फुडें काडला इन शॉर्ट तो गोंय सरकारान म्हणटा गोंय सरकार म्हाका काय हांवें लायसन घेतला टीटीएचे आणि बाकीच्यो कितें लायसन तूं घेतल्या आणि न तुमचो कोण मिनिस्टर किंवा कोण लायसन लागता ना कितें म्हणटा हांव तुमकां अरे कोण दॅट इज द थिंग आय एम टॉकिंग ना येता तेतून भितर म्हण हांव कोण म्हणटा हॉटेलवाले येयल्या दीस आर द कल्प्रिट चोर हे हॉटेलवाले चोर हांव म्हणटा कित्याक आता जे हॉटेल ते 3,000 दिता मातशे एक म्हयनो जालो काय तेच 6,000 वयतले इन पीक सीझन 12,000 वयतले माझ्या गाडयेक कोण 50 रुपया सुबेज दिले तुमकां सगळ्यांक दुख लागता त्याच्या 12,000 त्यांना कार्पेट घालता नवी ही चेंजिंग हिज टीव्ही ही चेंजिंग एनीथिंग तो आख्या हॉटेलूच चेंज करता कोण तरी ऑनेस्ट प्रश्न कोण तरी कोणाक तरी लुटता म्हण ते हांवें बारीक प्रमाणात करप बरोबर आम्ही खंय लुटता रे बरें आम्ही लुटीत ना मरे आमचा बिझनेसच ना म्हणून 500 रुपया जोडटलो 200 रुपयांक 180 रुपयांक ह्याच्याकडे गेल्लो हा बरें मागीर रघु सादी गजाल हॉटेल लॉबीन तुका मुखार काडला आणि तांकां हे टॅक्सी असोसिएशन हे सगळे एकठांय आसात संघटीत आसात म्हणून तांकां भंय दिसता म्हणून तांणी तुजे सारखे मनशाक मुखार काडून तुमचे भितर फूट घालपाचो प्रयत्न केला हो तुमचा आरोप परफेक्ट टॅक्सी गो जर चलली सारखी सगळ्यांच्या सपोर्टान ओला आणि ओलाचो बापू आयलो सुद्धा हांगा चलचो ना कोणी येऊ ते तुझ्या सांगपाची आमकां गरजूच ना यू आर डुईंग द सेम यू आर डुईंग द सेम तू आता ती सांग तू मला आता बोट घातलाय थोड्यान तू हात घालतलय आता तू मुळी जावन साखर खातलय तू दोमळो जावन आमकांच चापतलय हे दीस येतले हे दीस खंयच वचांक ना हे दीस अशे जाल्ले आहा म्हाका विनायक बाब म्हाका सांगात आतां तांणी एक हे केली सर्व्हिस स्टार्ट केली बेसिकली तांणी कितें केलें की तांणी एक नंबर दिलो एक सेंट्रलाइज सिस्टम तयार केली ह्या नंबराचेर जर फोन केलो जाल्यार तुमकां गाडी पावतली आता तुमचे असोसिएशन येदी व्हडलें आसा तातूंत भितर इतली मेंबर आसात इतली सगळे जाण तुमी एकठांय आसात तुमी एक अशी वेवस्था गोंयकारा खातीर कित्याक करनात तुमकां ट्युरिस्टच जाय खरें सांगता हय गोंयकाराच्या घरांत सगळ्यांकडे गाडयो आहा आयक म्हाजे
सगळ्यांकडे गाडी हो डिक्लेअर कितें करता की आय एम ऐक माझे हो डिक्लेअर करता की आता आपण सर्व्हिसेक लॉन्च करतलो एडव्होकेट कोर्टान वचपाक टाइम जाता तेका एडव्होकेटाक पायतलो म्हणून आयज हो एडव्होकेटाक पायतलो फाल्यां हो मास्तराक पायतलो फाल्यां हो नुस्तेकाराक पायतलो तुझी काय गरज ना आमकां आमच्या धंद्यार तूं असो येवपाक काय गरज नाका कोणाक हेल्प करता तूं एडव्होकेटाक तो गरीब तू सांग म्हाका बिकॉज अगेन आय एम सेइंग आय एम अगेन सेइंग जे जीटीडीसी जावं किंवा आमचे हॉटेलियर जावं हॉटेल टीटीएजी जावं टीटीएजी नाका फुडें काडला बिकॉज टीटीएजी आमचे सरकारान काडलो म्हणटालो एक अरे सगळे मेळूनच हे जाल्यात रे टीटीएजी आमचेर केस घातली कोण आमचेर केस घालपाक फायनल एकच गजाल सांगा म्हाका तशी एक सेंट्रलायज सिस्टम करून तुमचे असोसिएशन आमकां गोंयकारांक एक अशी कित्याक दिना की एक सेंट्रलायज नंबर आसा म्हाका समजा फाल्यां टॅक्सी जाय खंय तरी वचपाक हांव त्या सेंट्रलायज नंबराचेर फोन मारता तुमी म्हाका धाडटात आनी हांव ती गाडी युटिलायज करता अशी सर्व्हिस तुमीच कित्याक स्टार्ट करनात जेन्ना आता पळय आमी टॅक्सीक मिटर घालता म्हटला टॅक्सीक मिटर आमी खंय तरी वन स्टेप अहेड वयता घालता आता मिटर ना म्हणटा आमी घालपाक तयार जाले की आमच्या ह्याच्या प्रमाणे अकॉर्डिंग टू द टायप ऑफ व्हेकल येता जाले आमच्या ह्याच्यावर मिटर आमी घालता आमी हे करता मरे हे आमकां करपाक जेन्ना हेचेर जाले की आमी चित्ता हेचेर जेन्ना गव्हर्नमेंट जेन्ना कसलेच म्हणजे कामूच करिना कांयच करिना तो आमच्या भितर झगडी लायता आणि तिसऱ्या मनशाक हांगर धाडटा आणि तेतून टीटीएजी टॅक्सींचेर केस घालपाक कोणी अधिकार दिलो तेचे हायकोर्टाक तेंच्यांनी अपील करपाक हांकां आमी गेल्या तेंचे ते चोरतात म्हणून आमी गेल्या बरें म्हाका लास्ट रघु इतलेंच सांग सादी गजाल ते म्हणटात की वी आर ओपन फाल्यां अशी सर्व्हिस आमी सुद्दां एक जावन स्टार्ट करपाचो विचार करपाक शकतात यू वेलकम देम ऑलवेज वेलकम देम तांकां जे कितें मशिनरी जाय कितें ऍप जाय आनी कितें गजाल जाय मॉडेल जाय एवरीथिंग वी आर रेडी टू प्रोवायड आनी हांव हेय सांगता म्हजे खंयचेय नाते ओला उबरा कडेन ना आनी आमचो बिझनेस मॉडेल आनी तांचो मॉडेल वेगळो आसा कित्याक ओला आनी उबर जे आसा ते आर मल्टीनॅशनल कंपनीज हांवें जो हो मॉडेल जो केला गोंयकाराकूक आनी टुरिस्टांक दोगांक मेळून असो केला तुम्ही जर पळयत जाल्यार 200 रुपयांनी तुम्ही लोकांक अशें तुम्ही बेसिकली कितें सांगतात की आता गोंयकाराक म्हटलं आता टुरिझमाक मरे टुरिस्टाकूय केला म्हटलं आता तुवें कितें सांगलें म्हाका ही स्टार्टिंग आता कितें जालें आता डिबेट कशी जाली की ही हॅज डन दीस एका की घराघरांनी गाडी घरा रावतले तशें न्ही ताणें फाल्यां टुरिस्टान फोन केलो तूं टुरिस्ट हांव म्हणना म्हणपाक आमी कितें करपाचें रे आमी कितें करपाचें सगळेच जर हो कमिशनाचेर खांग लायलो वी आर अगेन दीस कमिशन्स तुम्ही करा तू आम्ही करना पण तू कोण रे करपाक आम्ही करना तू कोण तू आमच्या ह्याच्यात पाय दवरतलो सगळे करता मला पण ठार बरं तुका जर करपाक आमकां दिसले आम्ही याचे ऑब्जेक्शन घेतले हांव म्हणटा तू जेन्ना इसली गोष्ट करताय इफ यू आर ओपन तुज्या मनान कसलेच काळे बिरे ना तू सांगता कित्याक आम्ही जे आहा ते सदांच आम्ही सदांच वायट तू मातशें आमचे तू एकट्याक सांग वायट म्हणना सगळे टॅक्सीवाले आमचेच कोण वायट म्हणना मुगेले फक्त इतलेच म्हणणे आसा की अशी जर एक तुम्ही व्यवस्था तयार केली जाल्यार फक्त टुरिस्टाक न्ही जाल्यार गोंयकाराकय बऱ्या पडटले ती तुम्ही करची इतलीच अपेक्षा एक सेंट्रलायज नंबर आसचो एक सेंट्रलायज सिस्टम आसची आनी तातूंतल्यान म्हाकाय फोन मारून केन्नाय टॅक्सी आपोवपाक मेळची इतलीच माफक अपेक्षा दवरता म्हणजे टायम सारको सोंपला इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या तकल्याक एकच सादी गजाल आसतली ती म्हळ्यार एक जे सेक्टर आसा खंयच्याच अल्टिमेटली सगळे टॅक्सीवाले गोंयकार आणि खंयच्याच गोंयकाराक चोर म्हणिल्लो खंयच्याच दुसरे गोंयकाराक आवडना ते म्हणचे न्ही ताजे खातीर एक ते रेग्युलेट जावची इंडस्ट्री तातूंत सारकी टेक्निकली सावंड गजाली येवच्यो जातूंतल्यान फाल्यां कोणाचीच केस्तांवांनी किजिलो जावची न्ही इतलीच मागता आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता एक बरी गजाल आज जाल्या की तुमी सांगला की यू आर ओपन म्हणून आम्ही ओपन तो मेसेज म्हाका दिसता सगळ्या कडेन वचून थंयच्यान हांगा जी डिबेट सुरू जाल्या ती त्या पॉझिटिव्ह नोटांतल्यान त्या ओपननेसांतल्यान मुखार वचची इतलेच मागता आयले दोगी जाण इतली वातावरण तापिल्लें आसता मागणी कितें तुमी ओपन आसा क्लोज करनाका तू ओपन आसा गव्हर्नमेंटाक उलोवंक सांग आमच्या कडेन गव्हर्नमेंटाक कितें तरी कांयच जायना आनी तुमकां गव्हर्नमेंट म्हाका दिसता मेसेज इज व्हेरी क्लियर तुमी ओपन आसात कांयच क्लोज करनाकात वील लूक एट दिस इश्यू फ्रॉम ए ओपन मायंड आणि तो ओपननेस तुम्ही मिटराच्या वेल्यान दाखोवपाक सुरवात केला तो तसोच मुखार वचचो इतलेच मागता थांबता आयले इतली बरी भशेन मत मारली थँक्स अ लॉट पवित्र वाट प्रुडंट नमस्कार.